नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वंदे भारताची फक्त 2 कडवी गावन काँग्रेस परत एकदा करूंक पळयता. भारताच्या एकचाराचेर हल्लो. लोकांनी काँग्रेसीच्या ह्या निर्णयाचो करचो खर विरोध. भारत भेटेर आयिल्ले जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी हांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत केली द्विपक्षीय बसका. दोनूय देशांमजगती सहकार्य आनी विश्वास वाडोवपा दिकेन समुद्री सुरक्षा समजिकायेच्यो जाल्यो सयो. भारतीय जनता पक्षान चिमला उबारिल्ल्या भव्य मुख्यालयांत आयज प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे हस्तुकी जाली वास्तुशांती पुजा. गोंयभरांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक आतां एकठांय हाडपाक मेळी फावो तशी वास्तू. लोकसभा खासदार श्रीपाद नाईक हांणी विकसित भारत संकल्प अभियाना खातीर नशामुक्त युवा ह्या प्रदर्शनाचे केले उक्तावण. विकसित भारत घडोवपाक नशामुक्त तरणाटे म्हत्वाचे. गोंयांतल्या बॉम्बे उच्च न्यायालयान तरुण तेजपाल हाका 2013 वर्सा एका बायल सहकर्मचाऱ्याक लैंगीक छळ केल्ल्या प्रकरणात आरोपी जाहीर केल्ल्याच्या आदेशा आड तरुण तेजपाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयान केली याचिका. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेस पक्षाच्या CWC बसकेन वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताची फक्त 2 कडवी गावपाची घेतिल्ल्या निर्णयाविशीं भारतान खर टिका व्यक्त केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हो निर्णय देशविरोधी आसा अशें सांगून 1937 वर्सा काँग्रेसीन वंदे मातरम ह्या गिताचे 2 कुडके करून देशाच्या एकचाराचे लेगीत विभाजन केल्ले असो आरोप अमित शाह हांणी केलो. तशेंच ह्या निर्णयांतल्यान तांणी देशाचे कुडके करपाचे आनी द्विराष्ट्रीय सिद्धांताक नेट हाडलो अशें तांणी मुखार सांगलें. एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है. उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है. मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ. भारताच्या जनतेक आव्हान करतना काँग्रेस पक्षाच्या या निर्णयाचो समेस्थानी विरोध करचो असो उलो गृहमंत्री अमित शाह हांणी मारलो. तशेंच आदल्या काळान काँग्रेसीन केल्ल्या चुकी खातीर देशाक गंभीर परिणाम सोंसचे पडल्यात. ती चूक परत जावंक दिवची न्हय अशें तांणी मुखार सांगलें. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है. मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं. अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी आनी आदले मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी लेगीत काँग्रेसीन वंदे मातरम गिताचेर फक्त 2 कडवी गावपाचो घेतिल्ल्या निर्णयाबद्दल खर तिडक उक्तायतना काँग्रेस पक्षाचो हो निर्णय फक्त मुस्लीम धर्माच्या लोकांक भुलोवपा खातीर जावन आसा अशें म्हळां. काँग्रेस पक्ष परत एकदा धर्म जात आनी वाठाराविशीं राजकारण करून सदन आनी संविधानाचो अपमान करता असो आरोप तांणी मुखार केलो. कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं है. क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और किसी न किसी रूप से
उस समय जैसे देश को बांटा, आज धर्म जाति क्षेत्र के नाम पे बांट के ही सही वोट लेना है, चाहे सदन या संविधान का अपमान क्यों ना करना पड़े। भारताच्या 2 दिवसांच्या भेटीर आयिल्ले जपान देशाचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी हांका आयज भारतांत पावल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हजेरेन गार्ड ऑफ ऑनर भेटयलो। उपरांत जपानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी राष्ट्रीय युद्ध यादस्तिकाचेर वचून हुतात्म्यांक नमन केले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच जपानचे समकक्ष शिंजिरो हांणी ते उपरांत नवी दिल्ली हांगा प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली द्विपक्षीय बसका केली। ह्या बसकेन द्विपक्षीय संरक्षण संबंध बळिश्ट करपा विशीं, रणनीतीक विश्वास आनी सहकार्य वाडोवपा विशीं, इंडो पॅसिफीक वाठारांत सुरक्षा आनी स्थिरताय हाडपा विशीं, ते भायर दोनूय देशां मजगतीं सहकार्याचे नवे वाठार स्थापीत करपा विशीं चर्चा जाली। ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी भारताच्या महासागर संकल्पना विशीं प्रस्तावना मांडली। रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव्स के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। देशान दिसान दीस न्याय वेवस्थेचेर प्रलंबीत याचिकांचो आनी खटल्यांचो पेस वाडपाक लागला। हो पेस उणो करपाक हेतान तशेंच लोकांच्यो समस्या बेगोबेग सोडोवपा हेतान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी खासा समिती स्थापीत करून मध्यस्थी तशेंच लोक अदालत हांच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाक येवपी खटल्यांचो सोद घेतलो। तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान 21 ते 23 ऑगस्ट ह्या काळा मजगतीं समाधान समारोह ह्या खासा मोहिमेचें आयोजन केलां। सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी दूरदर्शनाक दिल्ले मुलाखतीन हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त से और 23 अगस्त तक हमने ये समाधान समारोह का आयोजन किया है। समाधान समारोह में हम मध्यस्थता और आपसी सहमति और मध्यस्थता दोनों के माध्यम से जितने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनमें से कुछ केसों को उनका निपटारा करने का हम प्रयास उसमें करेंगे। मध्यस्थता, मीडिएशन और आपसी सहमति है, उसमें कंसिलिएशन भी है, लोक अदालत भी है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से हुआ, कम्युनिटी मीडिएशन के माध्यम से हुआ। लोगों ने किसी भी रूप में अपने मुकदमों का निपटारा करने का स्वयं फैसला जब किया, ऐसे हमने इस सारे प्रयास को एक समाधान समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उसमें मैंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन किया और उन कमेटी के साथ और हमारे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ने और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, सभी ने मिलकर के उसमें अथक प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस को हमने उसमें छांटा है जिनमें हमको लगता है कि ये आपस में सहमति से या स्वेच्छा से पार्टीज इसमें सहमति करके इन मुकदमों को निपटाया जा सकता है। उसमें फैमिली डिस्प्यूट्स भी होते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस भी होते हैं। खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। चिंबल हांगा भाजपाच्या नव्या राज्य मुख्यालयाचे काम पुराय जाला। तशेंच 6 सप्टेंबर दिसा घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी ह्या नव्या इमारतीचे उक्तावण करपाची कार्यावळ आयोजीत जातली। मजगतीं आयज प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांच्या हस्तुकी ह्या इमारतीन वास्तुशांती पुजेचे आयोजन केल्ले। प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली। भारतीय जनता पार्टीचे हे जे भवन ताजे आयज काल आनी आयज हाजी धार्मीक विधी आसा त्यो सगळ्यो आयज आमी पूर्णत्वाक व्हरतात आनी राक्षस होम्स आनी सुदर्शन हवन आनी आज वास्तुशांती आनी घडवण ह्या अनुसार जे आमचे विधी आसा त्यो विधी पूर्ण करून हे वास्तू ही जी आसा ही धार्मीक दृश्ट्या मागीर शुद्धीकरण आमी सगळें जाल्लें केल्या नंतर मागीर येणाऱ्या 6 तारखेक माननीय श्री अमित भाई शाह हांच्या हस्ते ते लोकार्पण जाता। खूब आनंद जाता कारण भारतीय जनता पार्टीची वाटचाल जी आसा ही तशी संघर्शानच वयर सरल्या। मुळात लोकांच्या घरांनी घरां बैठका घेवन पणजी एक मध्यवर्ती ठिकाणी धाकटेशें कार्यालय आशिल्लें आनी ताजे नंतर ते कार्यालयाचो विस्तार करीत करीत आमच्या आज जेन्ना अमित भाई शाह जेन्ना आपल्या हातान जेन्ना धुरा घेतली अध्यक्षपदाची तेन्ना तांणी संकल्प केलो की प्रत्येक जिल्ह्यान आपली कार्यालय आसपाक जाय। भारतीय जनता पक्षाचे राज्यांतले काम वाडिल्ल्यान तशेंच दिसान दीस पक्षाचे वांगडी वाडत आशिल्ल्यान आदली सुवात उणी पडटाली। हे फाटभुंयेर हे नवे मुख्यालय स्थापन करून तळागाळांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक एकठांय हाडून तांकां फुडारा खातीर मार्गदर्शन करप आतां सोंपें जातलें अशें भाजपाचे पदाधिकारी सिद्धार्थ कुंकळेकर हांणी सांगलें। जनता पार्टीचे नवे कार्यालय हे आमचे चिंबला गांवांत ओल्ड गोवा बायपास रोडाचेर नवे बिल्डींग तयार जाता। आयज ताची वास्तुशांतीची पुजा कित्येक कार्यकर्त्याचे श्रम त्याग आनी आपले एक ध्येय ह्या बिल्डिंगेन गेला आनी म्हणून ही भव्य वास्तू आमी 6 तारखेक लोकार्पण करता। अमित जी शाह ताका लागून मुद्दाम जावन गोंयांत येता। हे सगळे ही बिल्डींग ही वास्तू जी आसा ती लोकां खातीर उक्ती करपा खातीर आनी म्हणूनच एक म्हत्वपूर्ण टप्पो भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कार्यकाळान तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या वाटचालीन एक बरो टप्पो म्हत्वपूर्ण टप्पो आयज आमी एक पार करता। आमकां सदांच खंय तरी कार्यालयाची कमी पडटाली, आमकां जागो कमी पडटालो। आमचें कार्य वाडलां, जवळ जवळ 4 लाख आमचे मेंबर आसा। आमचे जवळ जवळ 1 लाखांक टच करपी आमचे एक्टीव कार्यकर्ते आसा। हे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाक खातीर जे आमचे आमकां मिटींग घेवचें पडटा, आमचे वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करच्यो पडटा, वेगळे वेगळे प्रोग्राम करचे पडटा, ते आमकां खंय तरी जागो कमी पडटालो। तशेंच मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी, कम्युनिकेशन्स हेंय बरें करपाक हांगा सगळे ही बिल्डींग सुसज्ज आसा। केंद्रीय राज्य उर्जा मंत्री तशेंच गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी विकसीत भारता मुखार खातीर नशामुक्त युवा ह्या विशयाचेर आधारीत मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। हे प्रदर्शन भारत सरकाराच्या म्हायती आनी वितरावण मंत्रालयाच्या गोंयांतल्या केंद्रीय संचारण ब्युरोन श्रीनिवासी नाय धेंपो स्वायत्त महाविद्यालय NSS युनिटच्या जोडपालवान बांबोळेच्या कुजिरा हांगा आयोजीत केल्लें। ह्या प्रदर्शनाचो मुखेल हेत तरणाट्या मजगतीं घोळे वखदांच्या वायट परिणामां विशीं जागृताय करून तांकां बरी आनी नशामुक्त जीवनशैली आपणावपा खातीर उर्बा दिवप जावन आशिल्लो। ह्या वेळार उलोवप करतना एक सशक्त, निरोगी आनी विकसीत भारत घडोवप तरणाट्यांचें म्हत्वाचें योगदान आसतलें आनी ते खातीर तरणाट्यांनी घोळी वखदा सारक्या संवय कडल्यान पयस रावप गरजेचें असो उलो श्रीपाद नायक हांणी मारलो। अभियान जे सुरू जालां, माननीय प्रधानमंत्री देशाचे नरेंद्र भाई मोदीजीन जवळजवळ 100 आठवडे हे अभियान ह्या देशांत चलतलें ताची घोशणा ह्याच ऑगस्टाक जाल्ली आसा। आज जर आमी पळोवंक वचत जाल्यार खूब थोडीशी
मातशी दुःखाची गोष्ट आहा की आमची तरुण पिढी जी युवा पिढी जी आसा ती खंय तरी आज ड्रग्स किंवा बाकी सगळे व्यसनं जी आहा त्या व्यसनाक अधीन जावपाची हातूंत वतात आणि त्यामुळे त्याच्या खाण्याचेर फाल्यांचो देशाचो भार आमी दवरतले. हे देश चलोवपाची जी जे काही हें आसा ती ह्या युवकां मध्ये जी शक्ती आसा ती शक्ती आनी वाडोवपाक सोडून ही शक्ती ह्या ड्रग हेतून मेळ्ळ्या नंतर ती आनीक खंय तरी क्षीण जाता आणि ताजे पासून युवकांक भायर काडपा लागून तांचे मनाची जागृती करपा लागून अशे तरेचें अभियान हें सुरू केल्लें आसा. हांव देपे कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर कामत सर हांचे मना पासून अभिनंदन करता की गोंयांतलो पयलो कार्यक्रम तांणी ह्या हो नशामुक्तीचो कार्यक्रम हें अभियान तांणी पयलें आपल्या कॉलेजा पासून सुरू केल्लें आसा. अशें हें अभियान आमचे सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन जे आसा ते ही संस्था माध्यम दिल्या. ही संस्था सगळे तरेचे हें गोंयभर करपाचें काम तांणी आमच्या आंगाचेर घेतलेलें आसा आनी म्हणून मेश्राम सर तांचे जे प्रमुख आसा तांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. तेहलकाचे संस्थापक तरुण तेजपाल हाका 2013 वर्सा लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्यांवाक लागून गोंयांतल्या बॉम्बे उच्च न्यायालयान 10 वर्सांची बंदखण फरमायली. आता तरुण तेजपाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयान धाव घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयान याचिका दाखल करून बॉम्बे उच्च न्यायालयाचो आदेश रद्द करपाची मागणी केल्या. सरभोंवतणचो वाठार 5 वेचार नितळ आनी सुंदर करपाच्या हेतान थियेच्या औचित्य वाड्यार शोभेची फुलां रोंपे लावपाची मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक गोंयचे नुस्तेमार मंत्री आनी थळावे आमदार निळकंठ हळर्णकर, थळावे पंचायत वांगडी तशेंच थळाव्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना निळकंठ हळर्णकर हांणी सरभोंवतणचो वाठार सुशोभीत करचे हेतान पंचायतीन राबयल्ले ह्या मोहिमेची तुस्त केल्या. ह्या वाड्यार सदांच एक लालाची बस्ती म्हणून एक रॉंग नाव दिल्ल्या. त्या हे पंच मेंबर बी पंचायतीचे आणि डेप्युटी सरपंच प्रिती आरोळकर हिने स्वता खर्चान हे येदे मोठे काम केलं. माझ्या अनुभवा प्रमाणे हांव गेल्या 35 वर्सां ह्या राजकारणान मतदारसंघान इलेक्शनाक लढटा पण असें काम कोणी स्वताच्या खर्चान जावं स्वता फुडाकार घेवन केल्लें ना. आमी पळयता की रस्त्याचे कितके साफ केले पंचायतीन जाल्यार प्लास्टीक हाडून उडयता आनी हें काम जेन्ना एक वायट हितूनसून नदरेन पळयता आसतना तेणी स्वता फुडाकार घेवन दाखोवन दिलें की बरें काम करपाची आपणे कडेन आसतना आपली क्षमता आसता आनी ह्या माध्यमान तेणी हें करून दवरलां. हें आमी हें करपाचें मानपाचें आनी ही बाकीची जी एरिया आहा ही पंचायतीच्या अंडर जावं सरकाराच्या अंडर प्रपोजल घेवन आतां फुडें आमची जबाबदारी आहा. चवथीची परब लागीं येता हे फाटभुंयेर फोंडेचे काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार हांणी कोटी वाठारांत गणपती विसर्जनाच्या सुवातीची पळोवणी करून ही सुवात वेवस्थीत करून दिवचे खातीर सरकाराक मागणी केल्या. ह्या सुवातीचेर फोंडे परिसरांतले सुमार 1000 भर गणपती विसर्जीत जाता पूण ह्या विसर्जनाच्या सुवातीच्या विसर्जना खातीर वेवस्था सुरळीत नाशिल्ल्यान लांबचे लांब रांगू लागता तशेंच पावस पडल्यार लोकांची गैरसोय जाता. देखून राजेश वेरेकार हांणी उदका स्रोत खात्या खाला ही सुवात वेवस्थीत करून थंय गरजेची साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशें आवाहन केलां. काही दिसां पयलीं आमकां खूब लोकांनी सांगलें की हांगा गणपती पावपाक खूब गैरसोय जाता. गैरसोय म्हणजे कितें तुमी जर आतां पळयलें न्ही हांगासरल्यान सकयल जर आतां गणपती पायतलो शक्य आसा सादारण मनशाक शेकड्यांनी गणपती हांगा येता 1.5 दीस आनी 5 दिसाचे एका टायमार हांगा लायन लागता गणपतींची पावपाक. प्लॅटफॉर्म पळया कितको ल्हान आसा. गांवांनी आज फोंड्या हे इतके शहर हजाराचे तरी गणपती म्हाका दिसता हांगा येता आसतले. तुमकांय खबर आसा तुमी हांगा पायता आसतले. सो इतके आसतना मुख्य ठिकाण ह्या शहराचे ह्या ठिकाणा कडेन दुर्लक्षीत केल्लें आसा पूर्णता. गांवांनी सुद्दां ल्हान ठिकाणाचेर आज पेवर्स घातल्या, शेडी बांदल्या. गणपती पावस पडटा चवथी कडेन पुजा करता अचानक पावस येता दडक येता तेन्ना तेका संरक्षण मेळचें म्हणून शेडी घातलेली आसा. हांगा आसा शेड, पेवर्स आसा, आजूबाजूक लोक उबे रावतले जाल्यार अशें ह्या सरकारान दुर्लक्षीत केलां. तर आमी मागता की WRD अंडर हेजें काम जाता तितकें बेगीन जावचें. तुमी नॉमिनेशनाची टेंडरां काडटा कोट्यांनी रुपयाची. एक नॉमिनेशन टेंडर करा, शॉर्ट टेंडर करा, 8 दिसां भितर काम करा. चवथ येवपा आनी 1 म्हयनो आसा गणपती पावपाक.
आज तारीख 19, 14 तारखेक चवथ, 16 तारखेक 15 तारखेक पहिलो गणपती पाडले. 25 दीस आसा. खबरापत्रान आता घेऊ एक लहानसो विसव. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आज झारखंडच्या उच्च न्यायालयान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतना हालींच झारखंड सरकारान घेतिल्ल्या JPSC आनी JSC परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय नामंजूर केलो. 4 याचिकांचे निर्णय दितना 22 नेमणूक परीक्षांचो निकाल रद्द करून ह्या परीक्षेत उत्तीर्ण जाल्ल्या उमेदवारांचेर अन्याय जातलो अशें ह्या वेळार न्यायालयान सांगले. न्यायाधीश दीपक रोशन हांच्या फुडारपणाखालच्या खंडपीठान दिल्ल्या ह्या निर्णयाचेर फुडली सुनावणी 15 सप्टेंबर दिसा जातली. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन उत्तराखंड दौऱ्यार आसा. थंय तांणी LBSNAA 2024 हातून IAS अधिकाऱ्यांच्या कार्यावळींत हजर रावन प्रोफेशनल कोर्साच्या फेज 2 समापन सुवाळ्यान वांटो घेतलो. जनसेवेत सिव्हिल सेवकांची भूमिका महत्वाची अशें तांणी IAS अधिकाऱ्यांक संबोधित करतना सांगलें. तशेंच भारताच्या उदरगतीन सिव्हिल सेवेचें खूब योगदान आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. हेल्थ केयर और एजुकेशन, Bharat now occupies a place of pride at the global level. My dear young officers, the contributions of civil services have been immense towards these achievements because you are the base. Whatever may be designed from Delhi, that cannot reach the people unless you act properly and you act with lot of enthusiasm. And without your involvement, nothing will reach. आज सरकारान दिल्ली मास्टर प्लॅन 2047 अनावरण केलें. दिल्ली शाराक संवसारीक पावंड्यावयली दर्जेदार उदरगत तशेंच पर्यावरण संवर्धनाचे नेम साधून राजधानी शाराची ते प्रमाण मुळावी बांदावळ ह्या आराखड्यान नियोजीत केल्या. हो आराखडो विकसीत भारत 2047 संकल्पनेक अनुरूप आसा. अनावरण सुवाळ्यान उलोवप करतना केंद्रीय शारी उदरगत मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी दिल्लीत सध्या डबल न्हय जाल्यार ट्रिपल इंजिन सरकार काम करता. हातूंत केंद्र, राज्य तशेंच नगरपालिका पावंड्यार लेगीत भाजपाचे शासन आशिल्ल्यान मास्टर प्लॅनान समेस्तांक बारकायेन काम वांटून दिलां अशें सांगलें. 2026 में आज जो दिल्ली की डेवलपमेंट प्लान 2047 ये आपके सामने लॉन्च की गई है. 2047 इसको विकसित भारत के समकालीन अवसर के समय के लिए रखा गया है कि 2047 तक हमारी दिल्ली किस प्रकार से हमको डेवलप करनी है. इस समय में लगातार इसकी आबादी भी बढ़ती रही. 1991 में 94 लाख इसकी आबादी थी. 2001 में 1 करोड़ 38 लाख थी. 2021 में 2 करोड़ 12 लाख थी. आज 2 करोड़ 40 लाख इसकी आबादी आंकी जा रही है और 2047 तक 3 करोड़ 20 लाख आबादी
ये दिल्ली की हो जाएगी। क्षेत्रफल निश्चित है, 1483 स्क्वायर किलोमीटर, ये बढ़ा नहीं है, लेकिन लगातार आबादी बढ़ने के कारण से दिल्ली पर एक दबाव ये भी बढ़ता है, और एक प्लान्ड वे में दिल्ली को कैसे विकसित किया जाए इसके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी अगर हम एग्रीकल्चर लैंड देखें तो 520 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी है, जो कि कुल शहरी आबादी से ज़्यादा कम है। तो इसके अंदर भी आगे धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। दिल्ली के जितने गांव थे उनका सबका शहरीकरण किया जा चुका है। अब कोई रूरल दिल्ली का गांव इस प्रकार से कोई बचा नहीं है। हॉकी विश्व करंडक सर्तीत भारतान पाकिस्तानाक 5-3 अशा गोलांनी हारायले। ह्या जैता उपरांत भारतान फुडल्या फेरयेंत प्रवेश केला। 16 वर्सांनी भारत आणि पाकिस्तान एकमेका आड खेळटाले। आयज BWF संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारताचे खेळगडे उप-उपांत्य फेरये आदल्या खेळांत उप-उपांत्य फेरयेंत जागो मेळोवपाक देंवतले। नवी दिल्ली हांगा सुरू आशिल्ले हे सर्तीत बायलांच्या एकोडी खेळांत संवसारीक वस्ताद PV सिंधू चीनाच्या वांग जी हिच्या आड खेळटली, जाल्यार दादल्यांच्या एकोडी खेळांत भारताचो आयुष शेट्टी इंडोनेशियाच्या खेळगड्या आड झुजतलो। दादल्यांच्या दोट्टी खेळांत सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी आणि चिराग शेट्टी हांची जोडी जुनेदी अलीफ आणि रॉय किंगयाक ह्या जोडये आड खेळटले। बायल दोट्टी खेळांत ट्रिजा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद ह्या भारतीय जोडयेन जपानच्या जोडयेचे 21-8, 16 तशेंच 21-8, 12 अशा सरळ सेटांनी जैत जोडून उप-उपांत्य फेरयेंत प्रवेश मेळयलो। मजगती भारतीय मिश्र जोडी ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्टो हांकां आयज जाल्ल्या खेळांत चीनाच्या पंगडा कडल्यान अपेस सोंसचें पडलें। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.0 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियसांतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। वंदे भारताची फक्त 2 कडवी गावन काँग्रेस परत एकदा करूंक पळयता। भारताच्या एकचाराचेर हल्लो, लोकांनी काँग्रेसीच्या ह्या निर्णयाचो करचो खर विरोध। भारत भेटेर आयिल्ले जपानचे संरक्षण मंत्री शिंजिरो कोइजुमी हांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत केली द्विपक्षीय बसका। दोनूय देशां मजगतीं सहकार्य आनी विश्वास वाडोवपा दिकेन समुद्री सुरक्षा समजिकायेच्यो जाल्यो सयो। भारतीय जनता पक्षान चिमला उबारिल्ल्या भव्य मुख्यालयांत आयज प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांचे हस्तुकी जाली वास्तुशांती पुजा। गोंयभरांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांक आतां एकठांय हाडपाक मेळ्ळी फावो तशी वास्तू। लोकसभा खासदार श्रीपाद नाईक हांणी विकसित भारत संकल्प अभियाना खातीर नशामुक्त युवा ह्या प्रदर्शनाचे केले उक्तावण। विकसित भारत घडोवपाक नशामुक्त तरणाटे म्हत्वाचे। गोंयांतल्या बॉम्बे उच्च न्यायालयान तरुण तेजपाल हाका 2013 वर्सा एका बायल सहकर्मचाऱ्याचेर लैंगीक छळ केल्ल्या प्रकरणात आरोपी जाहीर केल्ल्याच्या आदेशा आड तरुण तेजपाल हांणी सर्वोच्च न्यायालयात केली याचिका दाखल। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।